नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथा लोकांतू हांव श्री सीताराम भट पळक्कळ हांणी बरयलेलें झळकी हासले म्हणले काणी सांगता. एक गांवांतू गोपाल म्हूण एक चल्लो आशिल्लो. ताका प्राणी आनी पक्षी म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्ली. ताणें ताका येदे पुरसद मेळ्ळ्यारी ते प्राणी लोटू आनी पक्षी लोटू वचचे आशिल्ले, तांकां पळोवचें, तांगेल पुरारण्य आयकुचें. तशें करता करताची ताका पुरा प्राणीलें आनी पक्षीलें भास अर्थ जेवचें सूर जाता. घरा लागीं एक रुखारी कायल्यान बसून का का म्हणटना तो अम्मा लेगी अम्मा पळय कोणकी सोयरे ताका याजी म्हणत आशिल्लो. गुरबांचे काना चिव चिव केल्यारी अम्मा तुळशीला एक देव ओडायला काय पळय म्हूण म्हणत आशिल्लो. मस्त बनता चढावत ताण सांगेल पुरा समस्त आशिल्लें. तशी आसतना तो चल चिके होड जाता तेन्ना तो अम्माले सांगता, अम्मा आनी हांव एक व्हड गांवां वचून चिके व्हड काम करता, चिके चड दुड्ड कमायता जायना हांवें म्हूण निमगीता. तेन्ना अम्मा ताका व्हड गांवां पेटोवन दिता. व्हड गांव म्हणटना थंय एक रायो, ते राया एक मंत्री, हो ते मंत्रेल घरा वचून कामाक सरवता. एक दीस कसो जाता म्हळ्यार रायाले रावळारांतू राणी तिगेल माळयेर बेसून भायर पळयतर आशिल्ली. तेन्ना सकयल एक झळकी विकतली मत्यारी झळक्या कांटे घेवन झळकी जायवे झळके जिवे जिवे झळके म्हूण निमगीतर येतर आशिल्ली. तेन्ना राणी तिका वयर पयशे येता. पळयल्यार बद तिगेल कांटेंतू जिवे जिवे झळकी आशिल्ले. तांतू भितर एक व्हड झळके आनी एक पुटू पुटू उडतर आशिल्ले. तेन्ना राणी सांगता, म्हाका ह्या व्हड झळकी जावका जाल्यार म्हाका एक चेल्ली झळकी जावका. ह्या व्हड झळकी चेल्ली की चल्लो म्हूण निमगीता. तेन्ना ते झळके तागेले दांत दाखोवन कुतकुती हांसता. राणी जोर उंबर येत जाता. राणीन उलयतना एक झळक्यान हांसची म्हळ्यार कशें जालें. ती त्या झळकेची लेगी खंयचेय झळकी घेना तिका पेटयता आनी सीदा तिगेल अंतपुरा वचून हुस्को घालून न्हिदता. रायू तागेले सभनीक आस्थाना भितर काम आनी पुरा जातरी अंतपुरा येता. पळयल्यार राणी कोपान न्हिदल्या. कसो जाल्लें म्हूण निमगीत तो. तेन्ना ती सांगता, म्हाका ते झळकी म्हाका पळोवन इते हांसली म्हूण जावका म्हूण सांगता. उडले रायू वपास भपयता आनी मंत्रीला सांगता, एक झळके मिगेल बायले पळोवन इते हांसली म्हणून आमकां कळका. तूं 8 दीस भितर ते सोदून काडका म्हूण सांगता. आतां मंत्रीक जोर येच्चन सूर जाता. खंयची की झळके कोणी घेवन गेल्ली की ताका आतां ताणें कशी सोदून काडचें ते इते हांसली म्हूण तो सानो तोंड करून घरा येता. तेन्ना घरा पुरो आजीन ताका निमगीताची, कसो जाल्लें कसो येच्चन तुमकां म्हणून. तेन्ना तो सांगता, हांव कशें सोदून काडचें झळकी ते हांसली म्हूण सांगता. तेन्ना गोपाल सांगता, हांव पळयत तें कसो म्हणून सांगून तो भायर वता. वचून खंय खंय पुरा प्राणी उट्टसची पक्षी उट्टसची थंय पुरा बसून तांणी उलोवचें पुरा आयकता. मागीर तो घरा येता आनी सांगता, भाय म्हाका व्हरा तुमी रायाल आस्थानांतू हांव सांगता तें म्हूण सांगता. हेर दिवसू रायाल आस्थाना हाका व्हरतना तो रायाला सांगता, हांगा एक व्हड फोंड कोरका. ते एक सुमार रुंद आसूं का, एक 7-8 हाती रुंद आसूं का, तसले एक फोंड कराची म्हूण सांगता. फोंड करतरी राणी लोटशिल्लें पुरा सेवकींक आपयाची म्हूण सांगता. तांणी पुरा येताची. आतां एकल्यानची हो फोंड ह्या बदीन दुखून त्या बदीन उड्डू का म्हूण सांगता. तेन्ना तेंची खेळू अभ्यास केलेल्या चिलयान ते उड्डू जेवच्या पुरो जाल्यार ते करूं नातिल्यांक घरा भितर कापड न्हिसून आशिल्ले सेवकींक ते तशी उड्डू जायना. पुराजनय त्या फोंडा पडटाची. तांतूंतली एक सेवकी मात्र सुलभ हेरी ह्या बदीन दुखून त्या बदीन उडता. उडले गोपाल सांगता, धरा धरा ती चेल्ली न्ही तो चल्लो म्हूण सांगता. तीक धरतना कळता कसो म्हळ्यार तो बदच एक चल्लो चिल्लील वीस घालून राणीले अंतपुरारी गेलो. तो शत्रू रायाला दुखून आयले गुढचारू. तेन्ना रायाक खुशी जाता. तो गोपालाला निमगे तूं कशी कळ्ळी हांव पुरा खबर म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता, हांव झळकी ते हांसलें म्हणून सोदूचे खातीर गांवभर भोंवतना एक रुखारी भरी पक्षी बेसून पंचादीक करतर अशी तेंची.
आम्ही कशी मनुष्य पंचारीत करताची तशीच ही पक्षी आणि प्राणी उलोवन घेताची. तांकांय संतोष केला तांणी हांसताची तशीच तांणी उरलेलें आयकून म्हाका हें पुरा कळ्ळें. झळके ते हांसशील म्हळ्यार राणीक तिगे लागीं आसून सेवा करतली एक सेवकेची चेल्लेकी चेल्लो म्हूण कळ्ळी. तिका एक झळके चेल्लेकी चेल्लो म्हूण कळकाके म्हूण आयकून ताचे खातीर तें जोर हांसशिल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, इतलो पोतून चेल्लो तूं मंत्रेल घरा कसल्या काम करचें. तूं मेगेल गूढचार आजी दुपून म्हणून ताका गूढचार करता. आनी मंत्री तागेले धुवेक गोपाला दिवन वारडी करता. ताचे मागीर तांणी सुखार इस्ताची. नमस्कार. काणी कशी चल म्हूण सांग्याची. आनी एक बुधवारा नवे काणी ओटू वापस येता हांव.